बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्तां दैवीक काकुतीची परब हांव मागतां. ह्या परबे संदर्भी दैवीक काकुतीची विस्नार कृपा तुमच्या जिवितांत कुटुंबांत तुमच्या वावरांत वाळोवन दी म्हणून हांव मागतां. ह्या दिसा जो कोण जन्म दिवस आचेसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. हॅपी बर्थडे टू फर्स्ट बर्थडे एल्कॉन क्लेथ मोडांकाप, अलिशा डिसोजा, रतन मचादो किन्नीगोळी, शेन डिसोजा वाकोला. 25th वेडिंग एनिवर्सरी पॉल आनी रोजी डिमेल्लो. 10th एनिवर्सरी ऑफ आर्नॉल्ड निवास, आमच्या प्रायवंताचें घर किरें. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेतां आसरी दैवी कोला रितीन मंदिरा तर्फेन अनुभव केलेली हेलेन एब्रियो संपिगे, कार्मिन मिनेजस बोळकुंजे. दैवी काकुतीच्या मानाक शांती फेर्नांडीस मणिपाल. 19th वेडिंग एनिवर्सरी थँक्स गिविंग टू होली ट्रिनिटी सिल्वेस्टर आनी अनिता लोबो. फ्लोरिन प्रेसिल्ला डिसोजा बजपे, फुलकेरिया डिसोजा आनी कुटुंब नेजार. लेस्टर पिंटो उद्यावर, फ्रेनी डायस उद्यावर, रिवा and Rihanna Di Almeida, Manoj and Shaila Coutinho, Gracie Dicunna Mangalore. Divine Mercy दैवी काकुतीच्या मानाक थॉमस डिसोजा आनी कुटुंब बचपे. जेसूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक थॉमस डिसोजा आनी कुटुंब बचपे. एंटोनिया ग्रीस बॅप्टिस्ट आयर्लंड. सेंट एंटनी सांत आंतोनीच्या मानाक बरें काम मेळिल्ल्या पासत सोनिया हॅस्टन फेर्नांडीस होन्नावर. प्रवीणा सांतिसीम ट्रिनिदादीच्या होली ट्रिनिटीच्या मानाक जायतीं आशिर्वादां मेळिल्ल्या पासत प्रवीणा गोवातांव. जेसूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक विन्सेंट सिसिलिया मिनेजेस कुलशेखर. सांतिसीम ट्रिनिदादीच्या मानाक जोसियलाच्या कन्फर्मेशना वेळार म्हणजे तिरावणेच्या संस्कारा वेळार जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी. दैवी काकुतीच्या मानाक जुली जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी. सांत आंतोनीच्या मानाक प्रज्ञान फुटाडो. पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक अनिता उडपी. चेडूं भुरगें देवान फाव केल्ल्या पासत सावियो डिसोजा वकोला. आपल्या वैयक्तीक गरजांनी देव पावुल्ल्या पासत तिमोथी सुवारेस मुंबय. राजेश मेंडोन्सा बाहरेन. ह्या सर गरजांनी देवान आमकां पावुल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत विजा आनी पासपोर्ट वेळार मेळिल्ल्या पासत आनी थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत अर्थीक अडचणी निवारलेल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बरी सैरीक लाभलेल्या पासत आनी जायत्या वर्सां तावन मेळनातले पयशे पाटी मेळिल्ल्या पासत आर्थीक अडचणी पयस केल्ल्या पासत स्कीन अलर्जी गुण जाल्ल्या पासत खातीर धवे पॅचेस पडलेले वायट पॅचेस तांतले देवान निवारलेल्या पासत दिरवणेचे समस्ये गुण जाल्ल्या पासत जायतीं अजाप आनी विजमितां देवान केल्ल्या पासत आमी सांगता मेळोन म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांव पासत भक्तीपणान मागया. बरी भलायकी लाभच्या पासत हेलेन आब्रियो सांपिगे. बरी भलायकी लाभच्या पासत क्रिस्टल डिसोजा श्रृंगेरी मागोंक उलो दिता नवीन डिसोजा. बरी भलायकी लाभच्या पासत कुटुंबां सक्रांकी नवीन डिसोजा श्रृंगेरी. तशेंच आतां मरण पावल्ल्या समेस्तांच्या आत्म्याच्या साल्वासांव पासत ही मागया. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या संदास उडास करता हेलेना ब्रियो सांपिगे. देवादीन मॅगदलीन पिंटो आनी आपोलिन रेगो एडिंजे. कोलकत्तीन आत्म्याचो उडास करता नॅन्सी रोड्रिगस फेर्माई. देवादीन पीटर रेगो आत्तूर. देवादीन रेमंड आनी वलेरिया फुटाडो शिरवां. देवादीन पास्कल आनी हेलेन लोबो कुडुपू. देवादीन रिचर्ड आल्वारेस मुक्का. देवादीन ब्रिजिट रेगो, जेरोम रेगो, ॲग्नेस मिरांडा, जेरोम मिरांडा, युजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो, बेनेडिक्ट लास्रादो, लॉरेन्स आनी असुंता डिसोसा मुल्की, बेनी डिकोस्टा अशोकनगर, डेनिशिया आनी बॅप्टिस्ट डिसोसा मँगलोरू, जेराल्ड गोम्स उडपी, पॉल सिक्वेरा किन्नीगोळी, 7th डेथ एनिवर्सरी विक्टर पायस उर्वा, वालेरियन फेर्नांडीस वामंजूरू, रम्या फेर्नांडीस गुरपूर
Kaikamba first death anniversary, 96th birth anniversary, Pascal Quadros Ermal, कुटुंबात सरलेल्या मालकांचा उडास करता ऑसवर्ल्ड डिसोजा फुजीर, देवातीन मारिया मेंडोन्सा पिलार, लॅन्स डिसोजा राणीपुरा, मार्क कोएलो पालिमार, 8th death anniversary, रोसारियो आणि बेनेडिक्टा वॉल्डर पेरमुदे, अनास्टेल आणि सेलेस्टीन पिलार, अनास्टेल आणि क्रिस्टीन पिलार, फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबात सरलेल्या मालकांचो तशेंच तावरो गेल्या कुटुंबात सरलेल्या मालकांचा उडास करता जॉसी गीता तावरो कटील, 6th death anniversary, Maxim Rebello, 18th month's mind mass, Annie Rebello, देवातीन फ्रँकलिन रोनाल्ड डिसोजा, कट्टिना मने चिकमंगळूर, ससना विषय दितांका येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या मरण भोवल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन. आमी संतोष पावया ताचो भेट मोगरियाळया आमचे थंय ताची काकूट भोग्या महिमा ताची गाव्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा पवित्र सभा दैवीक काकुळटीचो अनुभव जोडून आमची जिणी देवान पाठयलेल्या त्या काकुळटीन जियोंक उलो दितात. त्या खातीर देवाची काकुळट जावन आसा अगणीत आनी वर्ती. मनशां चिंतपाक जाणा जावंक सोखूंक जायना तसली ती, जाल्यार देवान अपार काकुळटीन आम्हा सर्वांक आमच्या उणेपणांतलें अस्कतकायेंतलें सोडोवन आमची जिणी सदांनीत ताका लागशिल्ली जावन जियोंक अवकाश करून दिल्यात. आनी हो पास्कांचो दुसरो आयतार विशेश रितीन पवित्र सभा त्या दैवीक काकुळटी मारिफात आमकां लाभलेलें बोगसाणें, आमकां लाभलेलें देवाची सकत आनी काकुळट सदांनीत अनुभव करून भावार्थान थीर रावोंक पवित्र सभा पोवणे दिता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन सोम्यान आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण नियाळया. कितले आमी उणेपण आदारन ताचे तावन पयस सरल्यारी आमकां पयस करिनासतना, आमकां नास करिनासतना, आमकां अडकळेंक सांपडायनासतना सर्व रितीनी ताची काकुळट निरंतरी तो आमचेर वता. त्या भावार्थान सगळीं आमी सांगाता येवया. आमचें उणेपण अस्कत कांय सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. ताचें बोगसाणें मागया आनी सर्व रितीनी आशिर्वादांनी आनी दैवीक सक्तेन भरोवन आमची जिणी भावार्थान जियोवच्याक गरजसो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोत घेवन सदांच जावंक कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट, सोम्या काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोम्या काकुळट, सोम्या
महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टास सारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करता आमचे काकृत्य तू बापाच्या भुजा बसता आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया महिमेवंत आनी मोगाळ बापा पुनर्जीवन जावन जेजूर संवसाराचेर जैतवेले आनी आमकां तुजीं भुरगीं करून त्या आपल्या जैतांत वांटो दिलो ह्या देण्या खातीर संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिन वाजताव जिखलेलें जैत आमचे जिणयेन तीर जावच्याक आनी पाताक कडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां चलोवन व्हर म्हूण मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जन्मलेल्या पुस्तकांतलें वाचप बावळ तसो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो तांच्या मदें कोणूच खंयचीय एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखी नासलो कित्याक सगळ्यो वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली जल्म ओर समाजकेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साथ दिवन आसले आनी लोक तांकां वट्ट्या मनान लेखतलो तांच्या मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नासलो भुंय पाडच्यो आनी घरदार आसलेली आपणाची पुरा विकून मेळ्ळो दुडू हाडून जल्म पांयां सशी दवरतली आनी जल्म हर एकल्यांकी ताचे गरज तेकीच तो वांटलेले देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस पोरां वाखन म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता आरुणाचें घराणें म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता सर्वेस्पराची भक्त करतेली म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता बनप्यांनी नाका म्हणून उडिल्लो फातर जालो बनप्याचो मोल्या फातर आपले सरस्प्राचें काम
हे पळून आमी ताटक जाल्या दीस वो ऐसो सरस्परान केलो संतोष उल्हास आमी पाव्या सर्वस्परातीन वासुया कित्या तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नान पाळता लाभय सर्वस्परा आमकां मुक्ती आमचे जिवी सोम्या कर सुखे सरस्पराचे नावी येता ताकाचे सरस्पराच्या घरांत आमी तुका बरें मागता सरस्पर देवस आमचो उजवा सर्वस्परातीन वासुया कित्या तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नान पाळता सर्वस्परातीन वासुया कित्या तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नान पाळता दुसरें वचप देवातान जल्म घेतलेलो संवसाराचेर जैत व्हरता सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळटना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंता तो शिवाय हेर कोणी संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्हय बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणालो तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटा पळय नासतना सत म्हणटली कितली भागी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे आसो साजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले सुम्याक देखतस शीस संतोषान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रत्म्याक कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात
12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळ्यान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे संगात आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं म्हाका सतमानताय न्ही गी. पळय नासतना सतमानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखिल्ली असर ह्या आनीकी जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्याचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिजे, अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिजे. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू जिवन जाला आनीक तो मरना. हो पास्काचो संभ्रम, जेजूच्या जिवनपणाचो संभ्रम, आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिविताचें व्हडलें फेस्त. आनी ह्या पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सभा देवातावन परगट जावची अगणीत काकुळत नियाळूंक आमकां उलो दिता. सबार रितींनी आमच्या भावार्थाच्या आचरणांत देवाच्या काकुळती विशयांत आमी आयकता, जाणा जाता, आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्या की ना? खंय केल्या? खंय केल्या? खंय केल्या गुत्त ना? केल्या. कुमसाराच्या साक्रामेंतांत विशेष रितीन आमी भोव लागशिल्ल्यान देवाची काकुळत बोगसाणे अनुभव केला. आमच्या जिवितांत हर एक रितीन कांय ना आनी इतली बेजाराय, इतली जडाय आनी आमच्या जिवितांत इतलें देदेस्पराचें जिवीत घेवन आमी त्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत थंयसर भितर सरता आनी देवा कडेन काकुळत मागता. बरें जावंक, आमची जिणी परिवर्तन करूंक देवा कडेन विनंती करता. आमच्या जिवितांत बरें जाय म्हूण आशेवन थंयसर आमचें दूख, आमचें उणेपण, जें कितें देवाच्या सांगातपणांत हांव आमकां पयस व्हरता तें सगळें पयस करच्याक त्या कुमसाराच्या साक्रामेंतान देवाची काकुळत मागोवंक आमी येता. त्या खातीर सर्वेस्पर केदाळय विश्वासी तो आमचे तावन ताणें बसयलेलें केदनांच पयस करिना. त्या खातीर वेळापसो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 22 आनी 23 आमकां अशें सांगता. लॅमेंटेशन chapter 3 verses 22 and 23. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग संपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. हर एक सकाळी ती नवी करेंच व्हरतें तुजें विश्वासीपण सर्वेस्परा. निजायकी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताच्या काकुळतीकी केदांय अंत ना. त्या खातीर आमच्या जिविताच्या आखेरे पर्यंत, संवसार सरा पर्यंत ताची काकुळत आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें तो स्पश्ट करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें तें एक व्हरतें बाग. नाजाल्यार येदोळ आमी आमच्या अस्कतकायेंत फातकांत बुडोवन
खंतीन बेजारायन बरोवन आमची जिणी नासाच्या पावंड्याक आमी पावयता. पूण हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत बरवसो जागोवची ती देवाची काकुळट आसा. त्या देवाच्या काकुळटीचेर पात येवन आज हांव आनी तुमी आमची जिणी जियेता. आनी ती देवाची काकुळट हांवें सदांनीत कार्यगत करीत जाय. खाली म्हजे खातीर मागल्यार पावताय. म्हज्या जिवितांत देवाची काकुळट हांव मागता, म्हाका बक्षी म्हणटा. म्हज्या जिवितांत बरें जावं दी, म्हजें उणेंपण आसकत काय खाड म्हणटा. पूण आनी एकल्या थंय हांव तें व्हरून वेता आंगी. म्हज्या जिवितांत तसलो मनोभाव देवान आमच्या जिवितांत प्रगट केल्लो आसा गे म्हणलें आज आमी नियाळोंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो 1984 इस्वेंत फायज जाल्ल्या एका टायम पत्राळ्यार असले एक पिंतूर प्रगट जाल्लें. जैलाची एक कूड आनी तातूंत 2 कदेलां. एका कदेलार तरणाटो बसला आनी एका कदेलार प्रायवंत व्यक्ती बसून आसा. एकामेकाक फुड करून ते आसात. तरणाटो व्यक्ती निळशें स्वेटर घालन, निळशें पॅन्ट घालन, धवे मोचे घालन थंयसर बसला. आनी ताच्या मुखल्या कदेलार प्रायसो व्यक्ती धवो लोब घालन, माथ्यार एक तोप आसून थंयसर तो बसून आसा. तांचे मदें कितें संभाशण चलता. खरी एक रितीन जाल्लें संभाशण दुसऱ्यांक आयकना. कित्याक एकदम व्यक्तिगत संभाशण थंयसर चलोन आसा. आनी ह्या खातीर आपली बोगणां थंयसर तांणी उसाची बायल्यांक दिसतात. आनी तो तरणाटो जावन आसलो मेहमेत आली आका. आनी 1981 मेच्या 13 तारखेर पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक लगड काडूंक ताणें प्रयत्न केल्ले आनी थंय पापा जुआंव पावल दुसरो बसून आसलो. हरी एक रितीन पाप साहेबान पिस्तूल धरिल्ल्या त्या तरणाट्याच्या हाताक हात मेळयलो, ताका लागीं ओडलो, पोटलून धरलो आनी ताका बोगसाणें दिलें. आपल्या जिविताचो नाश करूंक आयिल्ल्या त्या व्यक्तीक थंयसर जैलांत वचून देवाची काकुळट आपल्या जिवितांत जियेता म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. संवसारांत आमच्या बावार्थसो मुखेली तो आनी थंय तावन ताणें ती काकुळट हांव नीज रितीन म्हज्या जिवितांत जियोवन आसा म्हणलें दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमी तेंच दैवीक काकुळटीचें जिणें जियोंक जाय. जर तर आमी जियेना तर आमच्या क्रिस्ती बावार्थाक देवान दाखयलेल्या काकुळटीक अर्थ ना. ते नीज रितीन कार्यागत करून हांवें म्हज्या जिवितांत देवाची काकुळट म्हज्या जिवितांत जिवंत आसा. हांव ती जियेता, हांव ती पाळटा, हांव ती हेरांक दाखयता आनी त्या प्रकार देवाच्या मोगाचें आनी काकुळटीचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत आसा म्हणलें हांवें दाखोवंक जाय आनी जियोंक जाय. त्या दाळा मात्र म्हज्या क्रिस्ती बावार्थाक म्हजेर देवान दाखयलेल्या मोगाक, म्हजेर देवान दाखयलेल्या काकुळटीक खरो अर्थ लाभता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप सुरविल्ल्या बावार्थी लोकांचें जिवीत प्रगट करता. थंयसर कितें आसलें? एका मोनाची आनी एका काळजाची ती जावन आसली. सर्व रितीन सोडदोड थंयसर आसलो. हर एक रितीन एकामेकाची गरज समजून ते वांटून घेताले. खंडीत जावन त्या संगती मदें एकामेका थंय बोगसाणें आसलें, एकामेका थंय काकुळट आसली, एकामेका थंय दया दाखोवचो जिनोसो तांचे थंय रोता जाल्लो. आनी त्या खातीर हर एक रितीन एक मन आनी एक काळीज जावन सांगाता ते जियेतले. दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार वस्ती करतले जाल्यार तांच्या बावार्थाचो मनोभाव, जिवितांत जियोवच्या चालीचो मनोभाव एक जावन आसलो. एकामेकाक ते ताळ पडटले आनी एकामेका थंय सर्व रितीन होंदोन ती तांची जिणी जियोन आसली. त्या खातीर थंयसर बावार्थाक आद्यता आसली. थंयसर बोगसाण्याक एकामेकाक तिदवून
बऱ्या वाटेक हाडचे प्रयत्न मात्र न्ही, चूक केल्ल्या व्यक्ती थंय बरें जावचें उक्तें मन आसलें, उदार मन आसलें. बाबार्थाक साक्ष दिवंक हर एकलो थंयसर प्रयत्न करतलो. उक्तें निदर्शन आमकां थंयसर तें लाभचें आमी पळयता आनी वाचता. हर एका पास्काच्या काळार हें निदर्शन पवित्र सभा आमचे मुखार दवरता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी सभार पावटी आमची कोणी सूख तिदविल्यार कितें करता? कुशेन उक्त्या मनान आमी स्विकार करता गे, करता गे, जाता गे, जायना. आमकां जायना पूण आमी प्रयत्न करयत, करूंक जाता. तें कालतेपण म्हज्या जिवितांत आयलें जाल्यार ती देवाची काकूळट हांवें नियाळन ती जियेल्ली आसा जाल्यार म्हाका साध्य आसा. 100% जायना जावंक पुरो, पूण खंडीत जावन हर एक दीस एक टक्को वाडवळ आपणावन हांवें म्हज्या जिवितांत ती काकूळट अनुभव करयत. त्या खातीर म्हाका भावन आनी भयणीन, आमकां कोणी सूख तिदविल्यार आमी सांगचें, तूं कोण म्हाका सांगोंक? म्हाका गुर्त आसा हांवें कितें करीत जाय म्हूण. म्हज्या जिवितांत केदाळ बदलावण हाडी जाय म्हाका बरें कळीत आसा, तुवें सांगा जाय म्हूण गरज ना. असल्या उतरांनी आमी आनी एकल्यात हांव म्हज्या जिवितांत जावचें बरेंपण पयस करता. जर तर देवा सरशीन आमी रडोवन काकूळट मागोवन आमच्या जिवितांत बरें कर म्हूण आमी वेता, तें पातक आमी सांडटा आनी आमची जिणी बरी जावंक उक्तें मन देवा थंय दाखयता. तें उक्तें मन संवसारांत ताचें प्रतिरूप जावन जियोच्या हर एका लोकां थंय हांवें दाखोवंक जाय. त्या दाळा मात्र तें एकामेकाक थाळ पडटा. एका मनाचें आनी एका काळजाचें जाल्ल्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेचें जिवीत आमचें जाता. संतोश आमकां लाभता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सावल जावन आसलेल्या सांपावलान हर एक रितीन रागान, हर एक रितीन हग्यान क्रिस्तांव समर्थीक जेजूचो पाटलाव करतल्यांक नाश करूंक निर्धार घेतिल्लो. पूण जेजूक तो भेटतना आपली जिणी बदलाता आनी सर्व रितीनी त्या काकूळटीचो अनुभव कर. ती काकूळट जंयसर तो गेलो, जें कितें ताचें पळय नासलें थंयसर ताणें ती काकूळट परगट केली. त्या खातीर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2 आमकां अशें वाचूंक मेळटा. एफेशियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 31 and 32. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणे, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकाक थंय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षिया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर सगळ्यो संवसारी संगती ज्यो देवातावन आमकां पयस करतात त्यो सांडल्यार मात्र देवाचें बक्षणे आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक साध्य जाता. हेरांक कितें बक्षणे दिवंक साध्य जाता म्हणलें सांपावल आपल्या जिविताच्या निदर्शना मुखांत्र आमचे थंय आज उगडापें करता. त्या खातीर देवान दाखयिल्लें बक्षणे आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक जाय, पाळोवंक जाय. मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत आमी बक्षिनांतल्या साकराची ओपार वाचता. कोरोडांनी देवें आशिल्ल्या आपल्या साकरान म्हाका म्हजें देवें माफी कर, तें रीण माफी कर म्हूण राया लागीं विनंती करतना सगळ्या कणवळायेन मोव आळोवन ताचेर बिरमोत पावोवन ताणें ताचें रीण माफी केलें. पूण तोच साकर भायर येताना ताच्या सांगाती साकरान ताका केवल 100 रुपयाचें देवें रीण आशिल्ल्याक बोगसूंक उदार म्हूण दाखोवना. बदलाक ताच्या जिवितांत कितें ताका करूंक जाता, कश्ट ताका पावोवंक जातात, बंदेन ताका घालूंक जाता, अडकळी ताका हाडूंक जाता, त्यो केल्यो. तो तिरस्कार फावो करूंक ताका तो मुख हारसरलो आनी हर एक रितीन ताच्या जिवितांत लाभलेलें बोगसाणें अनुभव करन ताचें जिवीत एक बोगसाणेचो स्पिरीट जावन ताच्या सांगाती साकराक दिवंक तो सोकोंक ना. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सबार पावटी आमी बोगसाणेचे
खाकोळत दाखोवचे व्यक्ती जावंक सोदता हांव. आमच्या पातका वरवीं देवा समकार आमकां कोरोडांनी देवे आसा. आमची जिणी नास जावचे तितले वायट आमचे थंय आसा. पूण साबार पावटी देव विश्वासी आसून खाकोळदार आसून आनी त्या खाकोळटीन तो आमकां बोगसूंचे आमी अनुभव केला. पूण आमी चिल्लार संगतींनी आमकां दुखयल्ल्या वा आमची चूक तिदविल्ल्या व्यक्तीक बोगसूंक खाकोळट दाखोवंक आमी तयार नाव. आमच्या बातका खातीर कुमसराच्या साक्रामेंतान देवा समकार दूख आंगळोवन त्याग सॅक्रिफीस कर, सडीत मागणें कर, बापा म्हाका बोगशी म्हणटा हांव, रडता हांव, आमची चूक वळखता हांव. पूण थंय थावन भायर येवन संवसारान म्हज्या भावा भयणी संगी म्हजी जिणी जी येताना थंय बोगसाणें खाकोळट खंय पावता. केवल चिल्लार संगतींनी म्हजें जिवीत बरें जाय जंय म्हूण म्हाका सूख तिदवणी दिल्ल्या की हांव सबार पावटी रागान नेगार करचें आसा. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ती खाकोळट सोमयात हांव येवची आमी सदांच अनुभव करून आमची जिणी भावार्थान जियोंक जाय म्हणलें आयचो हो पास्का काळाचो दुसरो आयतार आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 7 आमकां अशें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 7, दया दाखयता ती कितली बगी तांकां दया मेळटली. जर तर आमी दया दाखयता त्या दाळा मात्र आमकां दया मेळटा. आमकांय बेजार जाता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आनी एकल्यान दुखयतना 4 जाणां मुखार मान काडटना आमकांय बेजार जाता. कितलें काम केल्यार हांवें कांय करुना म्हूण आनी एकलो म्हाका दुरसातना म्हाकाय बेजार जाता, राग येता. सबार पावटी ताका कितें म्हणी बूद शिकया म्हणलें चिंताप येता. निर्धारी सबार पावटी आमी घेता. पूण जावंक पुरो कितेंगी सूख समजणी घेवन ताणें म्हाका अशें सांगलें, ताका बरें जावं दी म्हूण ती खाकोळट, ती मोवाडाय त्या व्यक्ती थंय दाखोवंक हांव तयार आसां गे. जेन्ना हांव तयार जाता खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत संतोष लाभतलो, ती तृप्ती म्हाका आसतली. कित्याक हांव म्हाकाच बऱ्यान वळखता हांवें कितें केलां, खंयचें उणेंपण हांवें आदारलां, खंयच्या रितीन बऱ्या मनाचो उदार मनाचो आनी एकल्याक कुमोक दिवचो व्यक्ती हांव जाला, हांव जाणा आसा. त्या खातीर म्हज्या आनी देवा मदें ती संगत खंडीत जावन उक्ती आसा. त्या खातीर संवसार, त्या संवसाराच्या वायट दृश्टेन म्हज्या जिवितांत बदलाम घाल्यारी देव म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें खालतेपणान नितळ मनान केल्लें बरेंपण खंडीत जावन पळयता आनी ताका इनाम तो दिता म्हणल्या बरोवशान तांकां बगसून आमची जिणी सदांच जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आनी एकल्याचे वयर दरबार वा म्हज्या जिविताच्या जाणवायची बुदवंतकायचो प्रभाव आनी एकल्यार हांवें दाखय जाय म्हणना. बगार म्हज्या जिवितांत शांती दिवचें, समाधान हाडचें, संतोष दिवचें जिवीत हांवें जियोंक जाय. त्या खातीर आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजो पयले येवन शांती तुमकां म्हणटा, समाधान तुमकां म्हणटा, संतोष तुमकां म्हणटा. ते भियोन आसले, ते आकांतांत आसले, ते कश्टांत आसले आनी नीज संभाशण तांचे थंय एकामेकाक दुरसोनी ते आसले. सांगाता एकवटान जियोंक तांची मोत आनी काळीज नातल्ली. त्या खातीर थंयसर शांती तो हाडून येता, समाधान हाडून येता, संतोष हाडून येता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी क्रिस्ती बोवाटी जावन सांगाता येता आसतना एकामेकाचे उणेपण आमी हे आल्तारी मुखार हाडून दवरतना तोच जिवन जेजू शांती हाडून येता, समाधान हाडून येता, संतोष हाडून येता. कितले वर्त्या मापान एकामेकाचे उणेपण सगळें विसरून त्या शांतीन, त्या समाधानांत एकवटोवंक हांव प्रयत्न करता. त्या खातीर दुबाव तोमासाक जेजून आपयलें, ये घाल तुजो हात म्हज्या कडवळांत, म्हज्या हातांच्या गायांनी तुजें बोट घाल आनी सतमान. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जायते पावटी आमचें काळीज उणेपणान अस्कतकायेन भरलेलें काळीज उक्तें करून जेजूक स्विकार करूंक आमी तयार नाव. त्या शिसा बरी आमच्याय काळजाचें दार सबार पावटी बंद जाता.
त्या बोगसण्याच्या स्पिरितान बरोवन आमी संवसारांत आमची जिणी भावार्थाची जावन जियोंक सोगता. त्या खातीर आज जेजू कुर्सार तावन उसारलेली 300 उतरां आमकां सांगता. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू देवाचो पूत जावन आसलो, कुर्सार तो उमकळ्ळो, वळवळ्ळो, कश्टांत ताणें आपलें रगत वरयलें. ताणें सांगीत आसलें, हांव देवाचो पूत, म्हज्या देहसर्याची दैवीक सकत आसा. एक फावटी देवाच्या उतरा काल हांव कुर्सार उमकळटां, ताजे उपरांत येवन तुमकां बोध शिकयता म्हूण सांगीत आसलें. तें फारीकपण ताणें घेवयत आसलें. पूण कुर्सार उमकळोन देवाची कशी संपूर्ण जाणा जावन तो म्हणटा, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सबार फावटी आमच्या जिवितांत ही देवाची उतरां सर्व रितीन नियाळून भावार्थाक साक्ष जावची जिणे जियोवची गरज आसा. त्या खातीर पवित्र सभा आमकां हर एक रितीन देवाच्या काकुळटीचो भोव लागशिल्ल्यान अनुभव करून आमची जिणी भावार्थान जियोवंक उलो दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सदांच देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवचे प्रयत्न करया. सोम्याची मोग, काकुळट आनी दया सदांच आमच्या जिविताचे महत्वाच्यो संगती जावन घेवया, शेगूण जावन घेवया आनी सोम्याक मानवाल्ली एका काळजाची आनी एका मनाची भावार्थी जावन जियोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतमंता, सर्वपदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापात हांव जल्माला, देवात हांव देव, उसवाडात हांव उसवाड, खऱ्या देवात हांव उपसरलो खरो देव. तो देवात हांव जल्माला, ताका रसोंक ना, बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गांत हांव तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कर्स मरण सोंसले आनी ताका आनी केलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिवेमाचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता, ईश्वर आनी जीवदाता तो, बापा आनी पुता निपसाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता, पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, अखंड भावार्थ दवरन देवाचो मोग अनुभव करच्याक आमी हांगासर आयल्या. आनी आमच्या जिविताच्या हर एका घडये देव आमच्या गरजांनी पावता, आमकां आदार दिता म्हणल्यार आमी भावार्थान स्विकार करता. तर त्याच भावार्थान आनी देवाचेर आसलेल्या पातयेणेन आमची सगळी मागणी देवा समकार दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता पुनर्जिवंत जिजूते एकवटान रावन तुजे परजे जिविताचे जरीशे पावयशे कर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या हेवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी तुज्या पुता जेजूतावन काकुळट आपणावन शांत समाधानान कुटुंबाजिनी जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी देवा समकारात आमी दवरया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. आमच्या जिवितांत तुजो मोग अनुभव करून तुका मानता तसली जिणे जियोवन समाधानाचे शांतीचे दूत जावन ह्या संवसारांत बोगसण्याचो स्पिरीट आनी काकुळटीचो स्पिरीट घेवन वचूंक आमकां तूं आदार आनी कृपा लाभय.
हे मागणे आमी करता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. उंडो गोवाचो हारनायल्या स्वीकार कर बापा, मायदागाचो हारनायल्या स्वीकार कर बापा, आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पुनर्जीवन जेजूचें जैत संभ्रमोन तुजीं भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे महिमेवंत घाय वळखोंक आमचो भावार्थ अदीक तीर कर आनी ताच्या कडवळ्यांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पियोंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Pavit, 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 दरबाराचा सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयता साय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जिवंत जाला, Gesù मोडान येतो. बापा आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबी एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकार मरयेच्या ताच्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षशक्तींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणयेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे तुजे परचे संगती त्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बोवाडतांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शानांत व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आनी राजवट चलयता आई ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवाय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतिले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतिले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतिले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. आम्हा सोमेस्ताच्या जिवितान ताची काकुळट दाखोवन आमची जिणी सोडवणेच्या मेटान वयर वेलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. Krista sumogdo, kosodo atapso, visum koral zaito, mitre nas lolo, Krista sumogdo. Kaune taun kursa पर्यंत मोगताणी केलो, मोगा सो संस्कार ताणे मोगाना कांदिलो, Krista sumogdo. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा आमची काळजाचे घडये संतोषान उमाळतात. कित्याक न्हयच तुवें आमची पातकां बगसून आमकां तुजी भुरगीं केली आनी तुजे शांतीन भरली. पूण जेजून परगट केल्लें व्हडांतलें व्हड भाग ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक भोगूंक दिलाय. ताका पळयनासतना बावार्थान आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताच्या हातां पांयाच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळ्यांतल्या गायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सोडवणदाराक आमी घेतला म्हूण आमी वळखता. एकाच बावार्थान त्याच जेजू घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक पुरवयल्ल्या बावार्थ्या बरी एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे गोडकार. हालेलुया हालेलुया. जेजू जीवन जाला संतोष पावया. पुनर्जीवन क्रिस्ता गीता गावया. मरणाचो तासो सांगली तुटो. सोमी उठला परा जैते वंजावो. Alleluia, alleluia, alleluia. Cina Cristo